आता खबरो विस्तारान राज्यात जंय खंय अंडरग्राउंड उदकाच्यो पायपलायनी आसा तांचो नकासो भौशीक बांदकाम खातें तयार करतले म्हणटकर PWDच्या इंजिनियरांनी त्या नकाशा प्रमाण रस्तो फोडून आपले काम करपाचें ह्यान फुडें खंयचीय उदकाची पायपलायन काम करतना फुटली तर त्या कामाक PWD इंजिनियर जबाबदार आसतलो म्हण माहिती PWD मंत्री दीपक पावसकारान दिल्या। RDX खातीर धार बांदोडेच्यान महेंद्र गांवकार। वाठार आसना तेंच्यांनी परमिशन घेता ते पूण रस्तो खड्डो इंजिनियर तांकां दाखोवपाक आसना। आम्ही फाटली एक मिटींग घेतलेली आणि त्या मिटींगेक सांगलें एक मास्टर प्लॅन करा गोंयच्या वॉटर सप्लाय पायपलायन तुमचे कितली वर्सां साकून आज पर्यंत गेल्लो एक मास्टर प्लॅन करा आणि रोड मॅप खंय खंय तुमच्या कितले एमएमची पायपां आसा जमनी भितर त्या प्रमाणे एक मॅप तयार करा आणि ते सर्क्युलेट करा जो कॉन्ट्रॅक्टर खणटलो ताका सांगपाचें बाबा अशें अशें आसा समज पायपो फुटली जाल्यार तूं जबाबदार म्हणून हे भितर जमनी भितर आसता कोणाक डायरेक्शन सारकें नासल्या कारणान तो बडो वचून खणटा तो कितें अनपड आसता न्ही जो JCBचो ऑपरेटर आसता तो सदांच तें काम तें एक्सक्युशन करपाचें भितर पायपां आसा कितली आसा ती डिव्हिजनाच्या इंजिनियरांनी सोदपाचें आनी परतून आतां आमी दुरुस्ती चालू आसा जो आमी मास्टर प्लॅन काडलेलो आसा तेजेर दाखयल्ली आसा पायपां कितले भितर आसा आनी कितली एमएमची आसा आनी परतून आतां आमी हे एक लास्ट फुडल्या एक म्हयन्यान समज आमी अशें इंस्ट्रक्शन दिलें आसा समज पायप फुटली तो ज्युनियर इंजिनियर तो टेक्निकल इंजिनियर जो कोण आसा सायडीचेर PWDचो स्टाफ तो जबाबदार आनी त्यांनी ह्या JCB जे एक्सक्युशन करता ताका पयलीं डायरेक्शन दिवपाक जाय बाबा हांगसर इतल्या मिटरा सकयल पायप आसा इतल्या मिटरा सकयल पायप आसा थोडी हाफ मिटरा सकयल आसा थोडी वयरूच आसा थोडी 1 मिटरा सकयल आसा खंयची जी एमएम त्या प्रमाणे इंजिनियर तो इन्फॉर्मेशन दितलो करपाकच जाय जबाबदारी दिली न्ही सगळ्यांचेर पयलीं जबाबदार नासले फुटले एक्शन म्हणले तुमी घेतले फुटले म्हणटाले हे रोखडेच रिप्लेस करताले पूण लोकांक त्रास कितले जाता ते चिंतपाक न्ही फोडपा आनी रिप्लेस करपाक काय न्ही PWD आसा सरकाराचो पयसोय आसा आनी लोकांचो पयसो तो